सोमारा गोंयांत तय पुजा आनी हरतालिका पूजन जाले। भाद्रपद म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसाक हरतालिका पुजा करतात। ह्या दिसाक तय अशें म्हणटात। ह्या दिसाचें खाशेलेपण म्हळ्यार महादेव गौरीची पुजा। ह्या दिसा घरांतली सवाशीण बायलां उपास करतात। तर जाणून घेवया नेमकी हो उपास बायलां कित्याक करतात ती। तातूंत रहस्य अशें कांय ना। तातूंत जी हरतालिकाची जी कहाणी म्हणटात, काणी ती जी आसा तातूंत अशें म्हणा की एक दीस शंकर आनी पार्वती हिमालयाचेर बशिल्ले गजाली मारीत आनी पार्वतीन शंकराक विचारलें की तुमी म्हाका कशें प्राप्त जाले हें म्हाका सांगात। शंकर म्हणलो हय सांगता तुका। फाटल्या जन्मान तूं हिमालयाची चली आशिल्लें, 60 वर्सां तुवें झाडाची पानां खावन तपश्चर्या केली। बापायक चिंता जाली, आजून लग्न जायना। तुज्या मनान तर शंकर आशिल्लो। इतक्यान थंय नारद मुनी आयले। नारद मुनी म्हणपाक लागलो आरे तुज्या चलयेक विष्णू होच बरो आहा घोव। तर बापायन सांगलें बरें विष्णूकूच दिता आपूण। हें जेन्ना तुका कळ्ळें तुका खूब वायट दिसलें की तूं 60 वर्सांची तपश्चर्या आपूण केली ती शंकरा खातीर आनी हे बाबा म्हजो विष्णूक दिता, हें बरोबर न्ही, म्हाका आवडूंक ना। तेन्ना तिची जी सखी आशिल्ली मैत्रीण ती तिका घेवन एका घोर अरण्यान गेली, पळून गेली म्हणया न्ही आमी। थंय तिणें एका गुहेन नदीच्या किनाऱ्याचेर म्हणटात तशें शंकराचें लिंग स्थापन केलें, पार्वतीची स्थापना केली आनी पुजा केली आनी रातभर जागरण करून दुसऱ्या दिसा पारायण केलें। ह्या तपश्चर्येमुळे शंकराचें आसन हाल्लें आनी शंकर स्वता थंय आयलो तिका। तिणें विचारलें तूं कित्या खातीर तपश्चर्या करता? तेणें सांगलें की हांव तुज्या प्राप्ती खातीर करता। शंकर म्हणालो कांयच काळजी करूं नाका, हांवूच सुद्दां घोव जातलो। हें आयल्याच्यान थंय बापूय आयलो ताचो आनी विचारलें की तूं कित्याक पळोवन गेलें? तिणें सांगलें अशें अशें आपल्याक विष्णू बरोबर लग्न करपाचें नाशिल्लें म्हणून आपूण हें व्रत केलें। बापायन मागीर तिका आश्वासन दिलें आपूण तुजें शंकरा बरोबर लग्न लावन दिता। अशा तरेन तूं म्हाजी बायल जाली अशें शंकरान तिका सांगलें। आतां आमी परत हिमालयाचेर येता जेन्ना ती गोश्टी करताले म्हणून हांवें सांगलें। हें जें व्रत आसा हरतालिका व्रत हें आंकवार चलयो, लग्न जाल्ल्यो बायलो ह्यो भाद्रपद शुद्ध तृतीया जी आसा दर वर्साची पयली तृतीया शुद्ध तृतीया म्हणटात त्या दिसा करता। त्या दिसा हरतालिका म्हणजे सखी आनी पार्वती आनी लिंग हाचें स्थापन करून तेची षोडशोपचार पुजा करप, आरती करप, ती कहाणी हांवें सांगल्या ती वाचप, मागीर रातभर जागरण करप आनी निर्जला उपवास करप, फक्त उदक खावन उदक पिवन आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं उत्तर पुजा करप, उपास सोडप आनी त्या मुर्तींचें विसर्जन करप। हो हरतालिका व्रत हे अशें साजरे करतात। तय दिसाक महादेव पार्वतीक पुजतात। ह्या दिसा नाल्लाक खूब महत्व आसा। तयेक नाल्लाक वायणाचें रूप मेळटा। ह्या नाल्लाक सवाशीण बायलां काळ्यो पिड्डुको आशिल्लो दोर बांदून हळद पिनर आनी गंध लावन वायणाचें रूप दितात। मागीर ती वायणां पार्वतीच्या म्हऱ्यान दवरतात। आज महादेव गौरीची पुजा आसा आनी ताजे मुखावयल्यान तुमकां अंकिता तिरंग सांगतलें गौरी पुजेची पद्दत। चवथ हो सगळ्यान उमेदीचो सण। सगळे लोक बऱ्या उमेदीन हो सण मनयतात। चवथीची सुरवात जाता ती तयेच्या दिसाच्यान जाता। तयेच्या दिसा पयलीं महादेव आनी गौरीचें पूजन जाता। मागीर घरान जितल्यो सवाशिणी बायलो आसा त्यो वायनां पेटोवन ताची सुरवात करतात। तय दिसा घरांत केल्लो सगळ्यांचो आवडीचो पदार्थ म्हळ्यार पातोळी। खासा करून नैवेद्या खातीर ह्यो पातोळ्यो करतात। मात जेन्ना देवाक ह्यो पानार वाडटात तेन्ना पार्वतीच्या पानार अयणी पातोळी वाडटात। पार्वती जेन्ना गुरवार आशिल्ली तेन्ना तिका ह्यो पातोळ्यो खायन कश्यो दिशिल्ल्यो म्हणून तिका अयणी पातोळ्यो वाडटात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक।